प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो 20 वोड 39 ते 56 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 verses 39 to 56. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि डोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकार्यासाच्या घरांत भितर सोरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणलें, होस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ, आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली, आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. मारियेचें तुस्त गीत. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या देवा तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. हय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. हीण ओलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे सोस्ती खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेला आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आणि मागीर आपल्या घरा परतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना मोरयेक खबर मेवता आंजबोडवे गाबल्या कडसून की ती आतां गोरबेज जावपाची आहा, ती जेजूक ह्या संवसारान हाडपाची आसा, ती आतां आपल्या बापूल भयण म्हणजे एलिझाबेथाक भेट दिवपाक वेता. आनी भाव भयणीनो, मोरी एलिझाबेथाक कसली खबर सांगचे पयलीं एलिझाबेथ आतां मोरयेक म्हणटा, कशे भाशेन म्हज्या सोरेस्पराची आवय म्हाका येता म्हाका मेळपाक, कशे भाशेन म्हज्या देवाची आवय म्हाका येता म्हाका मेळपाक. आनी हे 45 वडीन ती कितें म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आनी देवान तुका सांगलां तें पुणटायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. परतून वाचता, आनी देवान तुका सांगलां तें पुणटायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. भाव भयणीनो, आमी सगळीं आयज आंकवार मोरीची परब करता, हें फेस्त करता. पूण आमी नोको, कितलो लोक नोको की आमच्यान फकत वाकाडणी मोहिमा आनी मागणें फकत देवा कडेन करूंक जाता, मनशा कडेन न्हय, मोरये कडेन न्हय. पूण मोरी जावन आसा आपल्या पुताची पयलो शीस. मेरी इज द फर्स्ट डिसायपल ऑफ जीसस. आनी भाव भयणीनो, थोड्या दिसा पयलीं आमी पळयलां की देवाक आवयची गरज ना. जेजूक फकत ह्या संवसारान येवपाक एका बायलेची गरज आसली, तिच्या कुसव्याची गरज आसली. तो जावन आसा आत्मो, ताका ह्या संवसारान येवपाक कुडीची गरज आसली, आनी देखून तो ह्या संवसारान येयलो. आनी भाव भयणीनो, मोरयेन जेन्ना आयकलें आज बडवे गाब्रियेला कडसून की ती आतां गोरबेज जातली म्हणून, ती आतां आपल्या बापूल भयण एलिझाबेथाच्या घरा वेता. आनी एलिझाबेथ गोरबेज जाल्या म्हणून आज बडवे गाब्रियेलान सांगलेलें. तेन्ना इंटरनेट नासलें, व्हॉट्सएप नासलो, फोन नासले.
एलिझाबेथान मोरयेक फोन करून सांगू ना की हांव गोरबेज जाल्या म्हणून. ती घरा बसलेली 6 म्हयने घरांत आसलेली. पूण जेन्ना आज बोडवे गाब्रिएलान एलिझाबेथाक सांगले, मोरयेक सांगले की तूं गोरबेज जातली, आनी तिचो भावार्थ घोट करपाक तिका सांगले तुजी बापूल भयण एलिझाबेथ आतां 6 म्हयन्यान आसा. आतां मोरी उठ्ठा आनी एलिझाबेथाच्या घरा वेता पळोवपाक की खरें जे आज बोड्या गाब्रिएलान सांगला की ती गोरबेजता म्हणून 6 म्हयने, कित्याक ती एकदम जाणटी पिरायेची असली. पूण ती आतां जेन्ना वेता एलिझाबेथाच्या घरा, ती पळयता वय एलिझाबेथ गोरबेज आसा, 6 म्हयन्याची म्हातारी ती, पूण आजून आतां गोरबेज जाल्या जे भाशेन आज बोडव्या गाब्रिएलान सांगलें. आनी ती आतां एलिझाबेथाक सांगिना, मोरी एलिझाबेथाक सांगिना की म्हाका आज बोडवे गाब्रिएल येवन सांगला की तूं आतां गोरबेज जाल्या म्हणून. ताणें म्हाका सांगूना की हें म्हाका सांगना की हांव गोरबेज जातली म्हणून पवित्र आत्म्याच्या. हें तें कांय म्हणना एलिझाबेथाक. पूण एलिझाबेथाक जेन्ना मोरी एके म्हणल्यार येवकार दिता, म्हणजे जेन्ना ती म्हणटा कशी हाय, ती उतरां उठटा, जसं म्हणटा हलो म्हणटा, ओ देव बरे दीस दिवं तुका म्हणटा, तेन्ना पवित्र आत्मो एलिझाबेथाचेर देंवता आनी एलिझाबेथ म्हणटा आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्ण ठायेन पालोवन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. आयज भाव भयणीनो, आमी एलिझाबेथाची खबर करता, मोरयेची खबर करता, सांतांची खबर करता, सांत आंतोन, सांत डॉमिनिक, सगळे सांतांची करता. पूण आयज जेन्ना जेजून आमकां आपल्याच उतरांनी सांगलां, जो कोण म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरता ती खरें सुभागी. म्हणटच ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो, ती जाणो असली की एका बाळकाक, एका भुरग्याक ह्या संवसारान येवपाक ताजो एका दादल्या बरोबर संबंध धरूंक जाय. पूण दादल्या बरोबर संबंध धरिनासतना पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती आतां गोरबेज जाता आनी ती स्वत मानता आंज बोडवेल्या गाब्रिएलाची उतरां जी देवान ताका सांगलां आंकवार मोरयेक दिवपाक. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमचे कडेन हें पवित्र पुस्तक आसा, ताजेर देवान आपलें उतर थंयसर बरोवन दिलां. आमकां फकत त्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक जाय. भावार्थ दवरपाचें कितें बिश्टें वाचलें न्हय, जेन्ना तें उतर कितें सांगता तें आमी पाळटा तेन्नाच की आमी भावार्थ दवरता आनी तेन्नाच आमी खरे भाशेन मोरये भाशेन आमी सुभागी जाता. तर आयज भाव भयणीनो, सगळीं फेस्तां, सगल्यो परबो आमी करता. आमी आयज परब करता आंकवार मोरयेची, आमी सगळीं फेस्तां करता. पूण आमकां एकूच गरज आनी एक गरजेची वस्त म्हणल्यार आमकां जाय फकत भावार्थ देवाच्या उतराचेर दवरपाक. आनी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक आमकां जाय सजमणी देवाच्या उतराची. ती सजमणी आमकां मेळपाक पवित्र आत्मो आमचे भितर हा. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला, तो जो पवित्र आत्मो आमचे भितर हा ताका आमचो गुरुजी मानून देवाचें उतर उक्तें करया, देवाचें उतर वाचुया, ताका उलो मारया, ताका आमकां सजमणी दिवपाक आमकां ताका सांगुया. आनी पवित्र आत्मो आमकां उतराची सजमणी दितलो. आनी जेन्ना आमकां सजमणी मेळटली तेन्नाच की आमी उतर पाळटले, कोत्तले, आनी त्या भाशेन मोरये भाशेन आनी सगळ्या सांता भाशेन आमी खरेपणी सुभागी जातले. तर हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.